तू राजा. Chapter 14. 7. समारियेचो शेवट जायपर्यंत 2 राजवटक्यो. जुडांत अमाजियाची राजवट 796 to 781. इस्रायलाचो राजा जेहोआहाजाचो पूत जोआश हाचे राजवटकेच्या दुसऱ्या वर्सा जोआशाचे पूत अमाजिया जुडाचो राजा जालो. शिवासनात चढलो तेन्ना ताका 25 वर्सां आसलीं आनी जेरुजल्यांत ताणें 29 वर्सां राजवटकी चलयली. ताचे आवयचें नांव जेहोआदीन आनी ती जेरुजल्यांतली. सर्वेस्पराक मानता तें ताणें केलें, पूण ताचो पुर्वज दाविदा इतलो न्हय. जोआश आपल्या बापायची ताणें सगळी बाबतींत नोकल मारली. तरी पूण उंच आसलेलीं देवस्थानां नपयत जावंक नात आनी लोक योद भेटोवंक आनी धूम चलोवंक थंय अजून वेतालो. एक पावट राजवटकी आपल्या ताब्यान थिरायेन आयली म्हणटच ताणें राजाचो मुणगे आपल्या बापायचो खून केलोल्या अधिकाऱ्यांक जिवेशी मारले. पूण त्या खुन्यांच्या पुतांक ताणें जिवेशी मारूंक नात, कित्याक मोइजेसाच्या पुस्तकांत सर्वेस्परान फरमायलोलें आसा, भुरग्यांक लागून आवय बापायक जिवेशी मारची न्हय म्हूण आवय बापायक लागून भुरग्यांक, पूण दर एकल्याक ताच्या स्वता गुन्यांवांक लागून जिवेशी मारची. ताणेंच मिठाचे खणीन 10,000 एडोमितकारांची कापाकापी करून खडप आपल्या ताब्यांत केलें. ताणें ताका जोखील म्हूण नांव दिलें. तें नांव आयच्या दिसा पर्यंत आसा. अमाजियाहान इस्रायलाच्या राजाक जेहोआहाजाच्या पुता जोआशाक निरोपी धाडून कळयलें, यो आनी तुज्या बोलाची परिक्षा कर. इस्रायलाचो राजा जेहोआशान जुडाचो राजा अमाजियाहाक परत निरोप धाडलो. लेबनॉनांतल्या कांट्याच्या झोंपान लेबनॉनांतल्या देवदार रुखाक निरोप धाडून म्हणलें, तुजे धुवेक म्हज्या पुता लागीं लग्न जावन दी. पूण लेबनॉनांतलें एक रानवटी जनावर त्या झोंपा वेल्यान धांवलें आनी तें झोंप चिड्डून मस्तून उडयलें. तुवें एडोमाचेर जोयत मेलयलां आनी आतां अदीक गोरवां भरूंक आंवडेताय. तूं आसा थंयच राव. संकटाक आमंत्रण दिवन तुज्या स्वताचो आनी जुडाचो नाश कित्याक ओडून घेताय. पूण अमाजिया आयकना जालो. देखून इस्रायलाचो राजा जेहोआशान आक्रमण करूंक लागलो. ताची आनी जुडाचो राजा अमाजिया हांची झुजाची भेट जुडाच्या बेत शेमेश हांगासर जाली. इस्रायलान जुडाक हारयलो आनी सगळे पळून आपल्या तोंबूंत गेले. इस्रायलाचो राजा जेहोआशान आहाजियाचो नातू जेहोआशाचो पूत अमाजिया जुडाच्या राजाक बेत शेमेश हांगा कैदी करून जेरुजल्याक व्हेलो. थंय ताणें एफ्रायमाच्या दारवंट्या थावन कोनशाच्या दारवंट्या मेरेन शाराचे वंतीचो 400 हात लांबायेचो भाग कोसलावन घातलो. सगळें भांगार आनी रुपें आनी सर्वेस्पराच्या मंदिरांत मेळलोलीं सगळीं आयदनां आनी रायल बांदारांतल्यो वस्तू आनी उबारून व्हेलोल्या मनशांक आपणा बरोबर घेवन तो परत समारियेक गेलो. जेहोआहाजाचो उरलोलो इतिहास आनी ताच्या आख्ख्या कारकिर्दीची खबर, ताची पदवी, ताणें जुडाचो राजा अमाजियाचेर कशें झूज केलें ती सगळी खबर इस्रायलाच्या राजांच्या पुस्तकांत बरयलोली आसा न्हय. मागीर जोआश ताच्या पुर्वजां बरोबर न्हिदलो
आनी ताका सामारियेंत इस्रायेलाच्या राजा वांगडा पुरलो. ताच्या जाग्यार जेरोबोआम ताचो पूत राजा जालो. इस्रायेलाचो राजा जेहोआहाजो जाचो पूत जेहोआश हाच्या मरणा उपरांत जुडाचो राजा जोआश हाचो पूत अमाजिया 15 वर्सां जियेलो. अमाजियाचो उरलोलो इतिहास जुडाच्या राजांच्या पुस्तकार बरयलोलो आसा न्हय. जेरुसलेमांत ताचे आड गुडमेल रचून हाडलो तेन्ना तो लाकिशाक पळून गेलो, पूण लाकीश मेरेन ताची पाट घेतली आनी थंय ताचो खून केलो. तांणी ताका घोड्याचेर घालून हाडलो आनी जेरुसलेमांत ताच्या पुर्वजां बरोबर दाविदाच्या शारांत पुरलो. अमाजियाच्या जाग्यार जुडाच्या सगळ्या लोकांनी 16 वर्सांच्या उज्जियाहाक वेंचलो आनी ताका राजा केलो. अमाजिया राजा आपल्या पुर्वजां बरोबर न्हिदल्या उपरांत उज्जियान एलात नव्यान बांदलें आनी जुडाक तें परत मेळून दिलें. इस्रायेलान जेरोबोआम II हाची राजवटकी 783 to 743. जुडाचो राजा जोआशाचो पूत अमाजिया हाचे राजवटकेच्या 15व्या वर्सांत इस्रायेलाचो राजा जोआशाचो पूत जेरोबोआम सामारियेंत इस्रायेलाचो राजा जालो. ताणें 41 वर्सां राजवटकी चलयली. सर्वेस्पराक कांटालो हाडटा तें ताणें केलें आनी नेबाताचो पूत जेरोबोआमान इस्रायेलाक करूंक लायलोल्या एकूय पातकांतलो तो पयस रावूंक ना. सर्वेस्परान इस्रायेलाच्या देवान गात हेफेराच्या अमितायच्या पुता आपल्या सेवका जोमा प्रवाद्या उदेशी सांगलोल्या प्रमाणे जेरोबोआमान हामाथाच्या घाताक धांवन आराबाच्या समंदिरा मेरेन इस्रायेलाचो वाठार परत जिखून घेतलो. कित्याक सर्वेस्परान इस्रायेलाचेर आयलोले मारेकार कोश्ट पळयले जावं गुलाम जावं स्वतंत्र इस्रायेलाच्या आदाराक येवंक कोणूच नासलो. मोळबा खाला इस्रायेलाचें नांव पुसून उडोवचो ना म्हूण सर्वेस्परान थाराव घेतलोलो. जोआशाचो पूत जेरोबोआम हाचे वरवीं ताणें तांकां वाचयले. जेरोबोआमाचो उरलोलो इतिहास, ताच्या आख्ख्या कारकिर्दीची खबर, ताची पदवी, कसलीं झुजां ताणें सुरू केलीं, कशे परी दामास आनी हामात जिखून घेतले आनी जुडा आनी इस्रायेलाक दिले, ती सगळी खबर इस्रायेलाच्या राजांच्या पुस्तकार बरयलोली आसा न्हय. मागीर जेरोबोआम आपल्या पुर्वजां बरोबर न्हिदलो आनी ताका सामारियेंत इस्रायेलाच्या राजा वांगडा पुरलो. ताचो पूत झकारिया ताच्या जाग्यार राजा जालो. देवाचें उतोरें.